अकबर मुल्ला आणि सायबर मुल्लाचे सगळे आर्थिक व्यवहार जे असतात फाटल्या 5 वर्सांतले ते केंद्रीय तपास यंत्रणेन तपासून पळोवचे. दिस इज अ सिरियस मॅटर. हो गोंयच्या सुरक्षेचो आणि सौमनस्य जे आसा एकंदरीत धार्मीक सलोखो जो आसा ताजो प्रश्न आसा. आमचो असो आरोप आसा की तांचे डायरेक्ट कनेक्शन जे आसा दे आर पॅट्रनायझिंग पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि चोर आपल्याक चोर म्हणून सांगिना. तुम्ही फाटले हे काढून पळया अकबर मुल्लाचो ट्रॅक रिकॉर्ड समजा काढलो जाल्यार गोंयची एक खंयची तरी खेळा संदर्भान जी संस्था आशिल्ली ताजेरूय तो आशिल्लो. आता प्रादेशीक पक्षाचो पदाधिकारी आशिल्ले म्हणे पुलिसांनी ताज्या इन्फ्लुएन्साच्या अंडर हांची चौकशी करपाक नकार दिलो काय की नाही. आणि देशद्रोही लोकांकडे कशा प्रकारचे कॉम्प्रोमाइज जे करतात राजकीय दडपणा सकयल ते आम्ही खपोवन घेवच्या ना. सरकार जे मिरयता राष्ट्रवादी सरकार म्हणून ते मुळात धृतराष्ट्रवादी आसा काय की नाही अशा प्रकारची शंका येता आमकां. त्यामुळे अकबर मुल्ला आणि ताजो पूत सायबर मुल्ला हांच्यो सगळ्यो कारवायो ज्यो आसा तो जरी गोंयान ताचें सगळें जीवन आयुश्य गेलां आसतलें पण गोंयकारांक खूब जाणांक रेडिकलायज करपाचें काम पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केलां. GCAच्या वेंचणुके वेळार अकबर मुल्लान हे आदी हे विशीं खुलासो केल्लो तो असो. जाल्यार हे हेजेर हांव 2 दीस सुद्दां ओगी रावलो पळया म्हणलें कोण तरी मेळटा काय नाका म्हणून कोण मेळूं ना. आज हांवें पुलीस कंप्लेन केल्या. एक कंप्लेन केल्या आनी तांकां सांगलां की हेजे भितर कोणीय आसूं राजकारणी आसूं तो इंजिनियर आसूं तो दोतोर तो कातर कोणीय आसूं म्हाका लागना जो मनीस म्हाका मेळटलो तेजेर हांव मागीर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी तेजेर 1 कोटी हांव डिफॉमेशन केस घालतलो. आणि वो मनीस कोण तो म्हाका कळूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.